येवकार हांव जवाहर सुरवेक हेडलायन्स 58% परस कमी प्रमाणात असलेल्या खण मालाचेर आकारात शून्य निर्यात शुल्क केंद्राकडेन मागलेले गोंय सरकारान नियाळ घेवन केंद्र सरकारान दिल्या मंजुरी सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान। सरकारी नळाचे उदक वापरता पूण अजून बसोंक ना मीटर। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा आड संजय बर्डेची पुलिशेत कागाळ, मिडियाकय दाखयले पुरावे। देश वावुरता दहशतीच्या सावटाखाला, ही एके तरेची आणीबाणीच सांगले कार्लोस फेरेरान। गोंयांतय मनयली इंदिरा गांधी जयंती। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। 58% परस कमी प्रमाणात असलेल्या खण मालाचेर शून्य निर्यात शुल्क आकारचे अशें गोवा सरकारान मागलेलें। गोंय सरकाराचे हे याचिकेचो केंद्र सरकारान नियाळ घेवन ताका मंजुरी दिल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, निर्यात कर काडून उडयल्यार खण उद्देगाक आनी गोंयचे अर्थवेवस्थेक फायदो जातलो अशें सावंताचें म्हणणें। 2012 वर्सा सावन गोंयांत मायनिंग बंद जाल्या उपरांत तो एक वादाचो विशय जावन रावला। फाटल्या म्हयन्या सावन लिजांची पावणी सुरू करून भाजपा सरकारान मायनिंगेक तेंको दिला, पूण राज्याच्या खण उद्देगाक आनीक एक उर्बा दितना गोंय सरकाराची 58% परस उणे लोखण आशिल्ल्या लोखण धातूचेर शून्य निर्यात दराची विनवणी केंद्र सरकारान मान्य करून घेतल्या। आज केंद्र सरकारात काल काढलेल्या नोटिफिकेशना खातीर म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह आणि फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हांकां धन्यवाद म्हणपा खातीर आज हांगासर आसा। खास करून आमी एक्सपोर्ट ड्युटी ऑफ द आयर्न ओर स्पेशली द 50% विच इज ताजेली नोटिफिकेशन 21 मे 2022 जे नोटिफिकेशन काढलेलें आनी बिलो 58 ग्रेड आयर्न ओर जे आसा आनी पीग आयन्स हाका दोगांयकूय 50% ऑफ द एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली। आमी 22 मे 2022 हाका होम मिनिस्टर PM आनी FM ह्या तिगांयकूय लेटर धाडून दिल्ले आनी तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की जे नोटिफिकेशन काडलां आयर्न ओर आनी पीग आयर्ना खातीर ते नोटिफिकेशन फाटीं घेवचे। जे नोटिफिकेशन फाटीं घेयना जाल्यार ताजो इम्पॅक्ट म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयचेर जातलो, कारण ओवरऑल तेच्या खातीर फाटलो सगळो जे कितें आमी एक्सपोर्ट केला म्हणजे 27 ई-ऑक्शन्स आमी केल्ली, भितरल्यान 16 मिलियन्स ऑफ द टन्स आमी 7 ते 8 वर्सां आमी एक्सपोर्ट केलो आनी विच इज अगेन बिलो 58 ग्रेड आनी ताकाच लागून आमकां तें करप शक्य जाल्लें, कारण हो एक्सपोर्ट ड्युटी जर लायली आसत जाल्यार हो 16 मिलियन टन ओर कोणूच व्हरपा नाशिल्लो। अजूनय बी एडिशनल दर इज एन अप्रॉक्सिमेटली 20 मिलियन ऑफ द आयर्न ओर जो आसा, अप्रॉक्सिमेट परत सांगता, इट इज नॉट फिक्स, हो अवेलेबल आसा आनी तो आमकां ई-ऑक्शन आसतलें, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑक्शन करपाचो आसा, म्हणून आमकां ही 58 ग्रेडचेर जी एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली पळय ती फाटीं घेवपाक जाय आशिल्ली। सो वन्स अगेन थँक्स फॉर अवर सेंट्रल लिडरशीप, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आनी हाज्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा की काल तेंच्यांनी 18 नोव्हेंबर हाज्या दिसा जें नोटिफिकेशन काडलें, ह्या नोटिफिकेशनांतल्यान आमकां आयर्न ओराचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी फाटीं घेतली, खास करून पीग आयर्नाचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी जी आसा फाटीं घेतली। एक्सपोर्ट ड्युटी पीग आयर्नाचेर लायिल्ल्या कारणान पीग आयर्नाचो सेल जो आसा पळय न्ही होय कमी जाल्लो, तांकांय सेल नाशिल्लो, त्या खातीर आमोण्या सारकेले आमचो एक फर्नेस हे तांकां बंद करचें पडिल्लें, सो दॅट अगेन दे रिस्टार्ट दॅट पीग आयर्न फर्नेस हे ते परत एकदां सुरू करपाक शकतले। सो गोंयांतले परत एकदां ऑक्शन प्रोसेस सुरू जाल्ल्या कारणान आमकां मायनिंग एक्टिविटी सुरू करपा खातीर खूब व्हडलो स्कोप आसा। गोंयच्या इकॉनॉमीच्या दृश्टीन, गोंयच्या आयर्न ओर मायनिंगच्या दृश्टीन हो केंद्र सरकारान घेतलेलो निर्णय खूब व्हडलो निर्णय आसा आनी ताच्या पासून खूब व्हडली रिलीफ ही आयर्न ओर इंडस्ट्रीक जी आसा, मायनिंग इंडस्ट्री खूब व्हडली रिलीफ मेळिल्ली आसा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो। उदकाचेर आनी उदकाच्या बिलांचेर आमचे मंत्री आमदार खूब कितें उलयतात, पूण भाजपा सरकारांतलो एक आमदार मिटर बसयले बगर उदक वापरता अशें उक्ताडार येयलां। समाज वावुरपी संजय बर्डेन त्या संबंधातले पुरावे मिडिया मुखार हाडले। ते भायर पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा आड तेणे पुलिशेंत कागाळे बरयल्या।
पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान उदकाचें कनेक्शन घेतला पूण अजून मिटर बसोवंक ना. काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डेन ताच्या घरा वचून त्या संबंधातले पुरावे एकठांय केले, फोटो काडले आनी त्या उपरांत पुलिशेंत कागाळी नोंदयली. एफआयआर करची अशें ताणें मागला. ते भायर विधानसभेतय हो विशय मांडटले अशें संजय बर्डेन सांगले. जलधन योजना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तरी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले आहे की प्रत्येक गोंयकाराक आपण उदीक जे आसा न्हू सर्टन लिटर्स जाल्या कारणान आमी तुमकां उदक तेजे वयर मिटर चार्जीस लागतली. त्या प्रमाणे आयज आमकां असो एक शॉकिंग आख्या गोंयकारांक सांगूचें दिसता की भारतीय जनता पार्टींतलो सरकारांतलो एकटो MLA तो MLA जावन आसा प्रवीण आर्लेकर पेडणे मतदारसंघातलो. तेणी उदकाचें कनेक्शन घेतला पूण उदकाचो मिटर बसयल्लो ना. आमी पयलो हांव गेलो ताका बर्थडे विश करपाक 12-12:30 सुमार गेल्लो. झपकून लक्ष मारलें म्हणजे तेजी मिसेस आसली घरान. हांवें म्हाजो बुक्या ती मिसेसीक दी म्हटलें मिसेस मोली खंय तरी आसतलो तुका कोरगांव आसतलो पेडणे खंय तरी आसतलो मातसो ताका दी म्हटलें. आनी हांव थंयसून भायर मारलें. उजव्या सायडीक पळयत जाल्यार कंपाउंडाच्या भितर मिटर जो जे आमी मिटर कंपाउंडाच्या भितर बॉक्स लायता मिटर बॉक्स तर मिटर बॉक्सूच बसयल्ले ना. थंयसर तेंच्यांनी डायरेक्ट उदकाचें कनेक्शन घेतलां आनी उदकाचे पायप जे आनी सकयल एक टँक मारलेले वॉटर स्टोर करपाक. पूण एक्चुअली मिटर बसोवपाचो आसता. कायद्यान बर्थडे दिसा हांवें तरुण भारत म्हाज्या हातीन आसलो तेजे मिटरा कडेन दवरला हांवें आनी फोटो मारला. कित्याक कदाचित आयज चेंज करूं शकता ना रातोरात तो बसूं शकता कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन BJP कडेन पावर आसा. पूण ताका लागून आमी एविडन्स दवरलेलो आसा. आयचे डेटीन आयच्या जवळ जवळ 1:15 जाला तो पर्यंत मिटर बसयलेलो ना. बर्थडे दिसा मिटर बसवलेलो ना. आयज रातचो बसोवन गेल्यार आमी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक जो पर्यंत ताका शिक्षा जायना हितून जो पर्यंत ताका पेनल्टी बसना आनी जो आमी मागता भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन आनी गोंयच्या जनते कडेन हो डिस्क्वॉलिफाय जाता काय जायना हे पयलीं कळपाक जाय. जर सर्वसाधारण लोक जर टायम टू टायम जर पयशे फारीक करूंक ना जाल्यार मिटर कनेक्शन करता आनी मिटर गव्हर्मेंट डिस्कनेक्ट करता. आनी आतां MLA पेडणे मतदारसंघातलो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता त्या गांवाचो प्रतिनिधित्व करणारो मनीस जर सरकाराक 200 रुपयांक पादिशर जर उदकाचे मिटर जर बसयना जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तेजेर एक्शन कसली घेवपाची. एका सरकारान दवरपाचो काय डिस्क्वॉलिफाय करपाचो कित्याक घालतले हे 100% आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन गोंयच्या जनतेक सांगता. आनी FIR ही 100% जावपाक जाय. कित्याक लागून गव्हर्मेंटाचो लोकप्रतिनिधी लेजिस्लेटर जो म्हणटा न्ही जर असो वागता जाल्यार तुमी गोंयच्या जनते कडेन आनी पेडणेच्या जनते कडेन कितें सांगतलो तो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. देशात तेच वरी गोंयांतय आयज बारीक मनीस दहशतीच्या सावंटा खाला वावुरता. ही एके तरेची आणीबाणीच. तेतूंतल्यान सामान्यांक भायर काडपाची गरज आसा. हादणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आनी फुडाऱ्यांनी इतिहास उगाळून इंदिरा गांधी जयंती मनयली. देशाची पहिली बायल प्रधानमंत्री जावपाचो मान मेळोवपी स्वतंत्र भारताची तिसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीची आयज जयंती. देशभर ती मनयलीच. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन गोंयांतय त्या निमतान विचारमंथन केलें. म्हापश्या पणजे जयंतीच्यो कार्यावळी जाल्यो. Unprecedented emergency, actually, unwritten emergency which is going on, and we need to get out of this, and we need to get out of the shadow of the threat which people are living. आमची common man, बारीक मनीस इतले दुखता तांकां with all the wrong policies, with all the wrong type of things which have been done, and I am happy that everyone comes forward to remember the late Prime Minister. I remember when she came to Goa, Chogam meet आशिल्ले आमचे, and that is the time the meet was held in retreat was held in Goa, and it was a wonderful thing to see all the world's top leaders come here, including Margaret Thatcher and all these people. And that is how you see from that point of time Goa began shooting up in its development. Goa was always the soft state where we got a lot of development money from the central government, from the Congress for Goa, which is not happening today. Except people coming for holidays here, we are not having anything. No money is coming, no development is taking place, only promises and nothing more. So I once again say that we need to revive these things,
we need to revive this back to the people, and we got to put it back in their minds, the good and glorious days, which the Congress was being led and by a only and the first woman Prime Minister of our nation. And that is the openness of the Congress Party, which keeps it open for all people of all walks of life, whether men or women, to come forward and even lead a nation. Education, why is important? Is because when you have educated people, you lead the nation in the correct direction. Whether it is a social policy, economic policy, whether it is international relations, whether it is internal relations of states and other places. It is your vision which can be put in a blueprint, and that is what Indira Gandhi did to bring our nation, being the third Prime Minister of our country. She was respected all over the world by top world leaders, and she was known as the Iron Lady. It is Indira Gandhi who has paved the way for what is being taken further, and that is why the nation has to pay rich tributes to her. पणजेचे कचेरीत काँग्रेस फुडारी आणि वावुरप्यांनी इंदिरा गांधी जयंती मनयली. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, खासदार फ्रांसिस सार्दिन आणि हेरांनी इंदिरा गांधीच्यो यादी जागयल्यो. जायते जाण देशान म्हणटाल्यात इंडिया इंदिरा इंदिरा इंडिया, आनी इतलेंच न्ही, जायत्यो बायलो जाणट्यो नेणट्यो सगल्यो इंदिरा गांधीक इंदिरा मान म्हणून पाज जाताले. कित्याक लागून? कित्याक तिणें देशा खातीर जायते केलें आनी लिमणो आपलो प्राणूय दिलो. देशाचे बऱ्याक आनी पाकिस्तानाक बूज घेवपाक तांणी बांगलादेश, ईस्ट पाकिस्तान जे आशिल्लें तें तिणें परतें नवें केलें, आनी आयज तरी बांगलादेश जो आसा ताणें बांगलादेश आसपाचो न्ही इंदिरा गांधी नाशिल्ली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स आणि म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. फादर आग्नेलो एक म्होवाळ विचारांचो क्रांतिकारी पारीगार. पिलारच्या लोकांनी फादर आग्नेलाची 95वी पुण्यतीथ शेनवारा उपाट गर्देन आणि भक्तिभावान मनयली. आग्नेलो दो सावजाचो जल्म 21 जानेवारी 1869 वर्सा जाल्लो. फादर आग्नेलो पिलाराचे सोसायटी ऑफ द मिशनरीज ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर संस्थेचो रोमन कॅथोलिक पाद्री. त्या वेळार तो पोर्तुगीजांच्या सावटा खाला आशिल्ल्या गोंयांत मिशनरी म्हूण वावुरलो. पळयात. With great joy that we celebrate once again the death anniversary of Venerable Father Agnello, a holy member of the Society of Pilar. Thousands of people gather here year after year to celebrate his life and celebrate his message. We come in great faith, trusting in his intercessory power. He lived a very, very holy life. He was a simple man, dedicated his life to God, and a great example to us to follow. This year too we had a very grand celebration. We started on the 11th of November and culminates today on the 19th of November. Thousands of people come to this holy hillock and take his blessings. We would want to thank so many people who have helped us to make these days really wonderful in experience. From all of us here at Pilar, we would want to wish everyone who come here and who have not been to this place a wonderful, happy and a joyful day. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.
विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बिरसा मुंडा गोंयांतल्या दरेका भुरग्याक कळपाक जाय. देखून देशांतल्या हेर भागा प्रमाण गोंयांतय बिरसा मुंडा जयंती सप्ताह मनयतात. त्या निमतान रॅली, बाल आनंद मेळावे, सर्ती अश्यो भरगच्च कार्यावळी जातल्यो. जबाबदाऱ्यो भुजार घेतलेल्या रमेश तवडकारान मिडियाक सांगलें. पंदरा तारखेक एक भव्य रॅली हांगा आदर्श क्रमांक संपन्न जाली. सादारणशे ह्या कार्यक्रमाक हजारभर भुरगे हांगा उपस्थित आशिल्ले आनी दीसभर एक बाल आनंद मेळावा अशा तरेचे मोठे आयोजन करून विविध स्पर्धाय घेतल्यो गेल्यो आनी एक प्रकारे संबंध विद्यार्थ्यां मध्ये एक बिरसा मुंडाच्या संदर्भातली माहिती तांकां दिवपाचो प्रयत्न केलो की हांगा 21 तारखेक आणि 22 तारीख आणि 20 तारीख अशा 3 दीस मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही, एक खोतीगांव गव्हर्मेंट हायस्कूल आणि खोतीगांव ग्रामपंचायत हाजे मेळून एक बाल आनंद मेळाव्याचें आयोजन खोतीगांव पंचायतीन जाता. तशेंच त्या भागांतले संबंध जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा अशें म्हणून जे आसा न्ही, एक ट्रेडिशनल ट्रायबल डान्स फेस्टिवल अशें तरेचें आयोजन खोतीगांव जाता. तशाच तरेन गांवडोंगरी आनी श्रीस्थळ पंचायत मेळून गांवडोंगरी हायस्कुलांत बाल आनंद मेळाव्याचें आयोजन संबंद त्या भागांतल्यो प्रायमरी स्कुल्स, माध्यमीक स्कूल अशा सगळ्या भुरग्यांचें एकत्रीकरण करून जे आसा बाल आनंद मेळाव्याचें आयोजन केल्लें आसा. तशेंच गांवडोंगरी आनी खोतीगांव त्या भागांतले की संबंध नागरीक किंवा सेल्फ हेल्प ग्रूप बाकी सगळे मेळून जे आसा की ट्रेडिशनल ट्रायबल डान्स फेस्टिवल हाचें आयोजन केल्लें आसा. तशेंच 20 तारखेक संबंद गोंयभरांतले जे प्रमुख प्रतिनिधी आसा म्हणजे ताज्या संदर्भांत एक दीसभराचो सेमिनार जो आसा तो आदर्श क्रमांक हांगा संबंद जातलो आनी ह्या सेमिनाराक की बिरसा मुंडाचें जीवन तशेंच ट्रायबल सबप्लेन की ट्रायबल्स संदर्भांत जे अनेक विशय आसा फॉरेस्ट रायट ह्या विशयाचेर दीसभर चर्चा जातली आनी तातूंतल्यान बिरसा मुंडाचें म्हत्व सांगपाचो प्रयत्न करतले. ताका जोडूनच आज आमी एक बिरसा मुंडा ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल हाजें लॉन्चिंग करता. ह्या सप्तकात 20 डिग्रीच्या सकयल वचपी उणें तापमान आणि हलको दंव खऱ्या अर्थान शियाळ्या दिसांचो अनुभव दितलो. जाल्यार सोमारा आणि मंगळारा हवामान गरम उरतलें, उपरांत हवामान सामान्य जातलें. ह्या सप्तकात हवामानाची खाशेली अशी शिटकावणी ना. ह्या सप्तकांत मळब नितळ उरून चडावत तापमान 30 डिग्री जातलें. आयतारा हवामान दमट उरून गरमी जातली जाल्यार सांजवेळार कांय वाठारांनी कुपां दाटूं येतात. हेर वाठार थंड आनी सुके उरतले. फांतोडेर दंव पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बोट धन्याक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 23 तारखे मेरेन हवामान सुकें. कांय वाठारांनी पडटलो दंव. सोमारा उण्या तापमानांत 2 डिग्रीन वाड. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.